नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. काँग्रेसीचे सरकार आयले जाल्यार गोंयचे एसटीक दितले राजकीय आरक्षण. गोंयचो फुडलो मुख्यमंत्री एसटी समाजाचो करपाची काँग्रेसीची तयारी. SC/ST फुडाऱ्यांचो लोकसभा वेंचणुकेक इंडिया आघाडीक तेंको. उठा खंय बीजेपीचें पॅनल. मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनांत 16 संघटना ते आमचे बरोबर ST फुडाऱ्यांचो दावो. लोकसभा वेंचणुकेच्या मतदानाक गोंय पुलीस तयार. उत्तर दक्षिणेक कडक सुरक्षा व्यवस्था. केंद्राच्यो आनीक 13 बटालियन गोंयांत. DGP उलयलो. फाल्यां सांजे जाहीर प्रचार सोंपता. म्हादय विशीं स्पश्ट भूमिका घेतात त्या उमेदवारांकूच मतां मारची. म्हादय बचावाची फुडारी निर्मला सावंताचो उलो. म्हादयचो विशय संसदेत काडपी खंय उमेदवारच जाय. बंद पडिल्लो संजीवनी सहकारी साखर कारखानो 100% सुरू जातलो. मुख्यमंत्र्याचे उतर. आचारसंहिता सोंपले उपरांत दूधसागरार वतले जीपीचोय प्रश्न तडीक लावपाची घोशणा. आदलो मुख्यमंत्री पार्सेकाराचो मोदीक तेंको. आपल्याचेर अन्याय तरी खंय मोदी म्हत्वाचो. दीपक पावसकाराचो बीजेपीक. मय श्रीकृष्ण परबाचो इंडिया आघाडीक तेंको. म्हापशा बोडगेश्वर देवळाच्यो फंडपेटयो फुडवी चोरांक 6 दिसां भितर अटक. चोरांतलो एकलो बांगलादेशी. रायगड पुलिसांनी 4 जाणांक उखल्ले. 7 लाख कॅश, 3 मोबायल जप्त. This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन. जड़ से जुड़ो. इंडिया अलायन्साचो दोळो एसटीचेर. काँग्रेसीचे इंडिया अलायन्स सरकार आयल्यार गोंयांत अनुसूचित जमाती खातीर राजकीय आरक्षण लागू करतले. काँग्रेसीचो प्रभारी माणिकराव ठाकरे उलयलो. गोंयांत ST समाजाचो मुख्यमंत्री करपा विशीं खंय चर्चा जाल्या. काँग्रेसीची तयारी आसा म्हूण ठाकरे उलयला. आम्ही काल जी बैठक झाली, आदिवासी नेत्यांसोबत बैठक झाली आणि त्यामध्ये ही गोष्ट स्पष्ट झाली की आम्ही काँग्रेस पक्ष केंद्रामध्ये सत्तेवर आल्यानंतर त्या ठिकाणी आदिवासींचं रिझर्वेशन सगळ्यात पहिले प्राधान्याने गोव्यामध्ये दिल्या जाईल अशा प्रकारे स्पष्टपणे भूमिका आम्ही त्या ठिकाणी घेतली आहे. इतकंच नाही तर राहुलजी सातत्याने सांगतायत की आदिवासी SC असेल, OBC असेल, राज्यकर्ते झाले पाहिजेत. अशा प्रकारची भूमिका राहुलजींनी काँग्रेस पक्षाने वारंवार देशापुढे मांडलेली आहे. आणि गोव्यामध्ये आपल्यालाही माहीत आहे, मला नाही माहीत, परंतु आदिवासींचा कधी मुख्यमंत्री झालाय का गोव्यामध्ये? मला नाही वाटत की आदिवासींचा मुख्यमंत्री गोव्यामध्ये झाला असेल. परंतु काँग्रेसची ही भूमिका आहे की आदिवासींना सुद्धा गोव्यामध्ये मुख्यमंत्री होऊ शकतो, यापर्यंत सुद्धा काँग्रेस आपली भूमिका त्या ठिकाणी ठेवू शकतं याची जाणीव आदिवासी बांधवांना आहेत, SCंना आहेत, OBCंना आहेत. म्हणून या संदर्भामध्ये सुद्धा आदिवासींचाही मुख्यमंत्री या ठिकाणी गोव्यामध्ये होऊ शकतो. अशा प्रकारे आदिवासींना न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून काँग्रेस पक्षाची गोव्यामध्येही भूमिका आहेत आणि देशामध्ये अशा प्रकारची भूमिका काँग्रेस पक्षाची राहिलेली आहे आणि काँग्रेस पक्षाची अशी भूमिका आहे. एरियाज और किंवा हॅबिटेशन जो आसात जातून ST बांधव रावतात तांकां शेड्यूल एरिया नोटिफाय करप हे आमचे प्रायोरिटी आसतली. इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट रायट एक्ट 2006 थ्रू अ डेडिकेटेड FRA division, a separate budget and action plans. Congress will ensure settlement of all pending FRA claims within 1 year. The recommendation of Renke Commission that we will provide free education for children belonging to the nomadic tribes and the notified tribes.
लोकसभेचे वेंचणुकेक गोंयचे SC/ST फुडारी इंडिया अलायन्सा फाटल्यान SC/ST समाजान इंडिया आघाडीक तेंको दिवचो म्हूण फुडाऱ्यांचो उलो. फुडारी मिडिया मुखार उठा खंय BJPचे, मात मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशना सयत 16 संघटना खंय इंडियाच्या फाटल्यान आसात. फुडारी रुपेश वेळीप उलयलो की कित्याक तर हें जें इलेक्शन जें आसा तें कॉन्स्टिट्यूशन वाचोवपा खातीर आसा, जे कॉन्स्टिट्यूशनल जे आमचे रायट्स आसा ते वाचोवपा खातीर आसा. आनी आयज सगळ्यो पार्ट्यो इंडिया अलायन्सा अंडर एकठांय येयल्ले आसा. गोंयची ज्यो पार्ट्यो आसा, आप जावं, गोवा फॉरवर्ड जावं तर TMC जावं आनी बाकीच्यो ज्यो पार्टी आसा त्यो सगळ्या आयज एकठांय येयल्ले आसा कॉन्स्टिट्यूशन वाचोवपाक आनी डेमोक्रेसी वाचोवपाक. तेन्ना आमी एक डिसिजन घेतलेलें आसा की आमी इंडिया अलायन्सा आमचो सपोर्ट आमी आज डिक्लेअर करता आनी आमी मागता की आमचे सबंद ST बांदवांक की हें जें इलेक्शन आसा तें कॉन्स्टिट्यूशन वाचोवपा खातीर आसा, आमचे रायट्स वाचोवपा खातीर आसा. आनी ताका लागून सगळ्यां कडेन म्हाजें अपील आसा की ह्या इलेक्शनाक आमी इंडिया अलायन्सा तेमी सपोर्ट करचो. आनी जे नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा इंडिया अलायन्साचे जे कॅन्डिडेट आसा, नॉर्थ गोवाचो श्री रमाकांत खलप आसा, सावथ गोवाचो कॅप्टन विराटो फेर्नांडीस आसा, तांकां सपोर्ट करचो हो अशें आमी अपील करता. मंगळारा लोकसभेचे वेंचणुके खातीर पुलिसांचो सुरक्षा वेवस्थेचो प्लान तयार. वेंचणुकेची कायदो सुवेवस्था पुराय तरेन सांबाळपाक गोंय पुलीस तयार आसात म्हूण DGP सांगता. मंगळारा मतदाना खातीर उत्तर आनी दक्षिणेत कडक पुलीस बंदोबस्त दवरला. केंद्राच्यो आनीक 13 बटालियन गोंयांत आसात. आयतारा सांजे वेंचणुकेचो जाहीर प्रचार सोंपता. कोड ऑफ कंडक्ट की किसी भी तरह से कोई उल्लंघना नहीं हो, उसके लिए हमारे स्टाफ के मेंबर जो पुलिस बल हैं वो SSTs और फ्लाइंग स्क्वाड्स में भी शामिल है और वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन नहीं हो. इसके अलावा सभी बॉर्डर चेक पोस्ट CCTV इनेबल्ड हैं, वहाँ पे SSTs के भी पॉइंट हैं, मतलब स्टैटिक सर्वेलेंस टीम उनके भी पॉइंट है. उसके अलावा जो हमारी रेगुलर बॉर्डर चेक पोस्ट हैं उनको भी इसमें अलर्ट किया गया है. अभी जब से हमारे पास सुरक्षा बल बाहर से आए हैं उनकी हम संवेदनशील एरिया में कि वहाँ पर भी उनके फ्लैग मार्चेस वगैरह भी करवाए जा रहे हैं. इसके अलावा पूरी तैयारियां जो सुरक्षा के हिसाब से पूरे राज्य में कर ली गई हैं. स्टाफ की ब्रीफिंग हो गई है और जो भी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस जो कि क्राइटेरिया रहता है कि यहाँ पर 90% से ज़्यादा पोलिंग होती है, उन पे हम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का भी हाफ सेक्शन या सेक्शन एज पर स्केल डिप्लॉय कर रहे हैं. म्हादय विशीं स्पश्ट भुमिका घेतल्यांकच मतां दिवपाची. म्हादय बचाव अभियानाचे फुडारी आदली मंत्री निर्मला सावंताचो उलो. म्हादयचो विशय संसदेत काडपी उमेदवार दिल्ली पावंक जाय. गोंयचो फुडार सांबाळटले जाल्यार विचार करून मतां मारची म्हूण निर्मलाचो उलो. आदल्या खासदारान खंय म्हादय खातीर कांयच काम केल्लें ना. भितरले गोंयतले 2 खासदार निवडून येतले. हांकां मतां गोंयची जनता दितली. त्या जनते कडेन म्हजी मागणी आसा, जे कॅन्डिडेट म्हादय बचावाचें काम करतले आनी म्हादय पासून पार्लमेंटान आवाज उक्तो करतले त्या कॅन्डिडेटाक मतां दिवची. आनी हें करतना जर म्हादय वाचला, दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफी, जर म्हादय वाचली ना जाल्यार गोंयचेर खूब वायट परिणाम जातले. जर उदकाचो फ्लो कृष्णापूरच्यान येता तो म्हणजे म्हादय नदीच्यान आयलो ना जाल्यार सिल्टेशन खूबच वाडटलें आनी सिल्टेशन वाडटकच सॅलिनिटी वाडटली, उदकाचो उत्पन्नाचो पॅटर्न बदलतलो. आनी म्हणून गोंयच्या जनतेन हाजो विचार करून कॅन्डिडेट जो आसा तो वावुरतलो तांकां मतां दिवची.
प्रोजेक्ट वॉज केप्ट ऑन होल्ड. हे बीजेपीचो विचार केलो. हेवटेन काँग्रेसीन खूब अशी पावलां घेतिल्ली आसा की तो प्रोजेक्ट जावं नये, नंतर लोकां पसून फुडें गेले. अशें दोगांयचे बऱ्यो आसा बाजू, वायट आसा बाजू. हांव ताच्या बद्दल कांयच उलयना. हांव एकच सांगता, म्हजो शीण आसा तो आमच्या कॅन्डिडेटाचेर. तो कॅन्डिडेट जो वावुरतलो म्हादय दवरपाक लागून आनी गोंयकारांक जिती दवरतलो तांकां मतां दिवची. तुमकां कितें दिसता? तुमकां विचारलें आमकां म्हाका आतां ताणें कितकें कॅन्डिडेट म्हणून कितकें काम केलां आनी पार्टी म्हणून कितकें काम केलां तें म्हाका खबर ना. पूण म्हाका राजकारण्याच्या बद्दल जर विचार केलो आसत ब्लँक दिसता. कांयच काम करूं ब्लँक म्हणजे कांयच काम करूं. बंद पडिल्लो संजीवनी सहकारी साखर कारखानो 100% सुरू जातलो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें उतर. आचारसंहिता सोंपले उपरांत धार बांदोड्या सावन दूदसागरार वचपी जीपीचोय प्रस्न तडीक लायता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. मायनिंग ट्रकांच्या टॅक्साचोय विशय तडीक लावपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलां. एक आमच्या संजीवनीचे तेंचे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस हे ते सगळे तांकां हांवें ऑलरेडी इट इज नॉट न्यू प्रॉमीस एज सच. कदाचित एक एकदां कन्फ्युजन आसता. इलेक्शन जाल्यार काय सगळ्यांक कशें दिसता आतांच मातशें करून घेतलें जाता म्हणून. संजीवनीचे वर्कर संजीवनी आमी बंद केन्ना करचे ना. संजीवनी फुडल्या वर्साच्यान चालूय जाता कारण तेजो टेंडर क्लोज जावपाक आयला. आतां ऑलरेडी दोगा तिगांनी कोणी एप्लाय केला. कोणाक जो मेळटा संजीवनी चालू उरतली. जे परमनंट एम्प्लॉईज आसा तांचो कांयच प्रॉब्लेम ना. कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस एम्प्लॉईज तांकां गव्हर्मेंट कॉम्प्लॉय हे आहा एसोसिएशन आहा पळय न्ही कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस एसोसिएशन जे आमी दिता कॉन्ट्रॅक्टर वर्करांक तेच बेनिफीट तांकां चालू उरता. संजीवनी चालू जातली. सगळ्यांचो ऊस जो लायता पळय न्ही तो ऊस आमी घेतले. ओके तांकां उसाचे पयशे मेळटले. आतां ऊस लायनासतना पयशे मेळना. 3 वर्सां जालीं मरे ऊस लायनासतना पयशे. कोण 5व्या वर्सा काय 4थ्या कांयच विशय ना. तूं बेश्टे विशय तेंचे वाडोव नाका. तांकां पयलीं पयशे मेळटाले तेच्या पेक्षा चड मेळटा आतां. तुका खरें सांगता ऊस आमी घेयनासतना 3000 रुपया पर टन दिले, 2800 रुपया दिले, 2600 रुपया दिले. ह्या वर्सा 2400 रुपया ऊस लायनासतना. पण ऊसवाल्यांची संख्या तेंच्यांनी कितें संख्या कमी जाता तेंच्यांनी ऊस लावपाक जाय. तांकां पयशे दिवपाक कमी केले आमी. कमी करूंक ना. आतां संख्या तेंची जाय जाल्यार वाडय म्हणून ऊस सगळे घेतले. दुसरे एसोसिएशन जे म्हाका मेळ्ळे पळय न्हू रे दुसरे एसोसिएशन ट्रकवाल्यांचो आनी आमचो सामको लागचो संबंध. कारण ट्रकवाल्यांचे विशय सगळे हांवेनूच सोडयले आतां पर्यंत. त्या खातीर तेंचे जे 50 रुपीज ग्रीन सेल्स टॅक्स म्हणून घेतले तांकां सांगला तांकां कळना. तुका बेगीन कळचे ना ते कारण बाकीच्या ट्रकवाल्यांक आनी म्हाकाच कळटा ते वेवस्थीत रित्या. त्या खातीर तेंच्या विशय हांव सोडयता. तिसरो आमचो जीपवाल्यांचो विशय. जीपवाल्यांक हांवें प्रॉमीस केला तांचो जो रेट आनी तो सायट हे 2 विशय. रेटाच्या हितूर तांकां हांवें 100% कितें तरी रिलॅक्सेशन करून दिवपाचें ताचो पॉझिटिव्हली विचार करता. आमकां चडांत चड ट्युरिस्ट हांगा कशें येवपाक जाय तांकां फॅसिलिटेट करपाक जाय. कारण आमकां तें ट्युरिजम जें आसा पळय चालू उरपाक जाय. त्या खातीर तांकां वॉटेवर जो सपोर्ट जाय पळय तो इन फ्युचर तांकां सपोर्ट मेळटलो. बट यू स्पोक अबाउट ड्युअल वेबसायट कॅन रन. गाय तूं बेश्टें कन्फ्युजन तेंचें करूं नाका. संवय जाल्ली आहा आमकां लोकांक. हांव तेंच्या कडेन उलोवन तिचेर सोल्युशन कितें काडपाक जाय तें काडटा. आतां कोड ऑफ कंडक्ट चालू आहा. जें एकदां मेळ्ळ्या उपरांत ताका सोल्युशन येतलें. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. Healthy heart, healthy life. With 15 ml Morning Mantra, clears heart blockages, reduces bad cholesterol, maintains ideal weight. Morning Mantra, रोज पियो मस्त जियो. आरक्षित गटांत गुणात्मकतेच्या आदाराचेर हुशार भुरगे जे आरक्षणाचो लाव घेनात तांकां जनरल कॅटेगरीचे भुरगे अशे गृहीत धरचे असो निवाडो सुप्रीम कोर्टान दिला. आरक्षण वा तसली थाकाय घेनासतना परीक्षा बरे मार्कांनी पास जातात तांचे खातीर कोर्टाचो निवाडो. ह्या भुरग्यांक आरक्षीत गटांत धरल्यार खंय हेर गरजू आरक्षीत भुरग्यांची सुवात वतली. फुडलीं 5 वर्सां मोदी सरकारच जाय. देशाचे प्रगती खातीर आपलो तेंको बीजेपीक म्हूण आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलयला. गोंयचे बीजेपीचे 2 उमेदवार खंय जिखूंकूच जाय. आपूण मुख्यमंत्री आसतना भरपूर काम केल्लें मात कोण दखल घेना ही खंत पार्सेकारान उलोवन दाखयल्या.
बीजेपीक तेंको खंय फक्त लोकसभे पुरतोच. आर्टिकल 370 जे आमच्या घटनेतले हे वचूंक जाय अशें आमी म्हाका दिसता आमचो बीजेपी सामको ल्हान गोंयांत आसतना पासून आमच्या भाशणांनी ते आसले आनी आमकां केन्ना हे पूर्ण जायत अशी शाश्वतीच नासली. राम मंदिरा सारको विशय हो आमी सगळ्या भाशणांनी उल्लेख करीत, पूण राम मंदिर हे स्वप्नच उरतले असो एक अंदाज आमी बांदलेलो. पूण आर्टिकल 370 सुद्दां केले आनी राम मंदिराचो पावोच न्हय तर पूर्णत्वाकय पावले आनी राम ललाचे भव्य दिव्य अशें मंदिरय जाल्लें आसा ह्याच काळात की आनी 5 वर्सां ह्या देशाची प्रतिमा वाडयणारे, ह्या देशाची सांपत्तीक स्थिती वाडयणारे, ह्या देशाची जगात प्रतिष्ठा वाडयणारे, आत्मसन्मान वाडयणारे मोदीजींच्या नेतृत्वा सकयलें सरकार हे परत 5 वर्सां खातीर येवंक जाय अशें ठाम मत म्हजें आसा. ओके, पल्लवीक मत घालप आनी श्रीपादाक मत घालप गोंयकारांनी हे आसाच, पूण ताच्याय पलीकडे हे करता आसतना नरेंद्रजी मोदीचे हात बळकट करप हे खूब आवश्यक आसा. मयेचो विधानसभेचो RGPचो 2022 उमेदवार श्रीकृष्ण परबान इंडिया अलायन्साक तेंको दिला. RGP खंय जाणा जावन मतां फोडटा. इतले मजगतीं आदलो PWD मंत्री दीपक पावसकाराचो बीजेपीक तेंको. मया एक 7-8 कॅन्डिडेट रावले आनी आमी तर पयल्या सगळ्यांनी 2-2 हजार काडली. म्हाज्या वांगडा आनी म्हाज्या वयर आसलो संतोष कुमार सावंत तेणी 4,000 कितें तरी काडली. हांवें 4,000 काडली. मागीर परत आमच्या फाटसून आसा तेणी 2,500 काडली. सो हे सगळे जेन्ना तर कंबायन करता 16 ते 17 हजार बीजेपीच्या अगेन्स्ट पडटा. फाटले फावट जेन्ना आमी इलेक्शन कंटेस्ट केले तेन्ना आमचें अशें डायरेक्ट हे आसलें की आमी जिखपा खातीर खेळटा आनी आमी तुमी तर आमचो प्रचार पळयल्लो आसा जाल्यार मागीर आमी कशें कंटेस्ट केला ते तुमी पळयला आसा जाल्यार तुमकां खबर आसतलें की आमी जिखपा खातीरूच खेळटाले. पण आमी जरी जिखपा खातीर खेळटा रिजल्ट असो जालो ना, कित्याक जो कॅन्डिडेट निवडून येवपाचें खंयच पॉसिबिलिटी नासली ती आमी खंय तरी अशी फुटाफुटी जाली, खंय तरी बाबा नाका थंय वोट्स पडले म्हणजे हे जालें आनी तेची खंय वोट बीजेपीचे आसा थंयच उरले आनी बाकीचे सगळे स्प्लीट जाले आनी एक असो रिजल्ट येयलो जो एक्सपेक्टेडच नासलो आनी खंय तरी मया खातीर तो सारको नासलो त्या टायमार. सो आतां ही चूक फाटले फावट केली अननोईंगली ती नोईंगली हे फावट आमी करपाक जायना हो म्हाजो पॉयंट. आनी ह्या खातीर जर सगळे हे फावट असो सिच्युएशन येयला की इंडिया अलायन्साचे सगळ्यो पार्टी जर एका बॅनरा थ्रू इंडिया अलायन्स हांगा पार्टी खंयचीच ना, हांगा जर इंडिया अलायन्सा थ्रू तर एका बॅनरा अंडर येयल्या जाल्यार वाय नॉट वी. कित्याक फाटले फावट जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार आमी एक चूक केल्या अननोईंगली. सो नोईंगली म्हाका खंयच्या चुकीचो भागीदार जावपाचो ना. त्या खातीर म्हाजे तरी डायरेक्ट हे आसा की आमी इंडिया अलायन्सा बरोबर ह्या खातीर आसा. ना सध्या तरी आमी ह्या इलेक्शनाक लोकसभा इलेक्शनाचे हांव म्हणटा की ह्या इलेक्शनाक आमी इंडिया अलायन्सा थ्रू इंडिया अलायन्साक सपोर्ट करता. आतांच विशय फाटलो 2-2.5 महिने जाले चलतालो. दीपक पावसकर एक सांगता ताज्या आनी म्हाजे केन्नाच म्हणजे इलेक्शनाक तो भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात जरी रावलो इंडिपेंडंट ताज्या आनी म्हाजे केन्नाच म्हणजे मातूय वाजलें ना. तेणी म्हाका कितें म्हणून काय हांवें ताका कितें म्हणून तुमी भाशण जाल्यार काडून पळोवंक चुकून सुद्दां म्हणूंक ना. जे हांव सावंड्यान सुद्दां येयलो आसा विरोधकाचेर कोणाचेर कितें म्हणून पण दीपक पावसकराचेर चुकून सुद्दां एका उतरान केन्नाच उलोवंक ना. समज कारण एक सांगप म्हणजे हांव तो पॉलिटिशियन म्हणल्या पेक्षा सगळ्यांत बरो मनीस. भारतीय जनता पार्टीक आनी मॅडम पल्लवी देमपूक जो प्रतिसाद मेळटा जो पाठिंबो मेळटा आनी तेंचे मॅडम पल्लवी देमपूचे वांगडे जे पळयत जाल्यार खरेंच बरें आसा, प्रेमळ वांगडे आसा आनी डेफिनेटली जी आमची मतदारसंघाची नॅशनल लेवलाचेर जी केंद्र सरकाराच्या हातीक जी कामां आसा जे विशय आसा ते विशय फुडल्या येणाऱ्या 5 वर्सांक सुट्टले. म्हापश्यां बोडगेश्वराच्या देवळांत चोरयेचे केशींत एकल्या बांगलादेशी सयत 14 चोरांक महाराष्ट्रांत धरले. खोपोलींत रायगड पुलिसांनी चौकांकय उखल्ल्यात. तांचे कडच्यान रायगड पुलिसांनी 7 लाख कॅश, 3 मोबायल, 3 स्क्रूड्रायव्हर जप्त केल्यात. बोडगिणी सावन 12 लाख चोरल्यात म्हणून रिपोर्ट आयिल्लो. म्हापशेच्या बोडगेश्वर देवळात चोरी प्रकरणात बांगलादेशी नागरिका सहित 4 चोरांक महाराष्ट्र पोलिसांनी अटक केल्या. खापोली रायगड पुलिसांनी ह्या चोराक धरल्या. त्याच्या कडल्यान रायगड पुलिसांनी 7 लाख कॅश, 3 मोबायल, 3 स्क्रूड्रायव्हर हे जप्त केल्यात. नमस्कार, हांव ओमकार फळारी आणि तुम्ही पळयता प्रुडंट.
चोरांनी 2 फंडपेटी फोडून सुमार 12 लाख रुपये चोरले. मास्क घाल्ल्या 4 चोरांनी सेक्युरिटी कदेलाक बांदून जिवे मारपाची धमकी दिवन फंडपेटी फोडली. देवस्थान समितीन म्हापशा पुलिसीक ह्या विशीं माहिती दिल्या उपरांत पुलिसांनी पंचनामा करून तपास सुरवात केली. बोडगेश्वर हो गोंयान वांगडाच कर्नाटकान महाराष्ट्रान तसो फामाद आसा. नवसाक पावपी देव आनी राखणदार म्हणून त्याची नामना पाताळात आसा. पूण ह्याच देवळाक आतां चोरांनी लक्ष केलां. 2 म्हयन्या फातोडेर 4.5 वरांचेर ह्या देवळात देवाच्या पादुकाची पेटी चोरांनी फोडिल्ल्यान खूब बोवाळ जाल्लो. त्या प्रकरणात म्हापशा पुलिसांनी रोखडेच कर्नाटकांतले दोगांक अटक केल्ली. पूण 28 तारखेक ह्याच देवळात परतून एकदा चोरांनी 2 फंडपेटी फोडून 12 लाख चोरले. हो सगळो चोरीचो प्रकार देवळाच्या CCTV फुटेजीन कॅप्चर जालो. घडणूक घडटकूच पंचनामा करून म्हापशा पुलिसांनी तपास सुरू केलो. मात देव बोडगेश्वरूच पुलिसांच्या कामाक तेंको दिता अश्यो घडणुक्यो घडपाक लागल्यो. आतां हो नेमको प्रकार कितें तें पळयात. ज्या दिसा चोरी जाली तेन्ना म्हापसा पुलिसांनी CCTV फुटेज चॅक केली आनी CCTV फुटेजीन जे चोर दिसता तेका सोदपाक पुलिसान तपास सुरू केलो. मात तांकां रातभर तपास करून CCTV फुटेजेर दिसल्या ते चोर तांकां ट्रॅक जायनासले. अचकीत रायगड महाराष्ट्राचे पुलीस गोंयांत येतात. रायगड चोरी जाल्या आनी त्या चोऱ्याची टोळी म्हापसा ट्रॅक जाता म्हणून तांकां म्हायती दिता. ते उपरांत महाराष्ट्र पुलीस आनी गोंय पुलीस तपास सुरू करतात. त्या रातीक बोडगिनी वाठारांत जितले मोबायल ट्रॅक जाल्ले तेचो ट्रॅकिंग करीत म्हापसा पुलीस चोरा पर्यंत पावले. म्हापशाच्या बोडगेश्वर देवळात चोरी प्रकरणात बांगलादेशी नागरिका सयत 4 चोरांक महाराष्ट्रान अटक केल्ली. मजगती ही केस पळयल्यार देव बोडगेश्वरूच महाराष्ट्र पुलिसांच्या रुपात आयला आसूये म्हणून सध्या लोकांची भावना आसा. जागृत देव बोडगेश्वराची प्रचिती जायते फावटी लोकांक मेळ्ळ्या. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. भुरग्यांच्या फुडारा खातीर शिक्षक पालक समाजाची एकठांय भुमिका म्हत्वाची. फॉमेंतो एज्युकेशन आनी चॅरिटेबल ट्रस्टाचे वतीन अंजू तिमलो उलयली. पर्वरे दोना लिओनार मेमोरियल स्कुलाचो एकाडेमीक एक्सलन्स पुरस्कार भेटोवपाचो सुवाळो शुक्रारा जालो. त्या सुवाळ्याक अंजू तिमलो उलयली. शिक्षणाच्या मळार दोना लिओनोरान दिल्ल्या मोलादीक योगदानाची तिणें तोखणाय केल्या. Donna Leonor Rangel Ribeiro started her journey for education. She was selfless, focused, and determined. She did all her education in the United States of America, but wanted to come back to Goa and contribute to education. She met me more than 40 years ago to take me along with her in this journey. Starting the school in her own house in Porvorim, I remember interviewing the first teachers and appointing them, and first classes started in her few bedrooms. Then we got this land, and Donna Leonor sold her house, and with that money and the money we raised, we started the school. We are proud that today we have quite a few students who have made good careers and lives after completing from our school. We have to keep working and raising our standards, and for this, we will need to work together. I want to congratulate all the students today for doing well in their academic studies and receiving the prizes. This achievement can be any students present here. It's not just a few, it can be any one of us. We need to just make up our minds towards our goal and put in our heart, mind, discipline, and hard work. It'll happen. The management will be setting up scholarships, awards in academics, sports, cultural activities for students to learn and excel in different activities in the year. And I want to assure Mr. Kamath that he was right in appreciating this function. And there'll be more than one function, because there will be functions to reward people in their efforts in sports and cultural activities, or anything else to choose to raise their bar. Any assistance on merit and commitment can be considered by the school for any student who has achieved and desires to educate himself further for bettering career and contribution to society. It doesn't end with completing with your education at the school. If you have the will, intent, and determination, our Fomento Educational and Charitable Society will be there for you
to support you and encourage you, considering you make a very strong commitment to go forward in that effort. ताळगांव पंचायतींत सरपंच म्हूण मारिया फर्नांडीस, उपसरपंच पदार सागर बांदेकाराचें नांव थारलां म्हूण बाबूश मोन्सेरात सांगता. मोन्सेरात पॅनलान ताळगांवची पंचायत वेंचणूक एकतर्फी जिखल्या. सरपंच उपसरपंच पदाच्या नांवाची अधिकृत घोशणा खंय सोमारा जावं येता. Talegaon Panchayat, this time it has been reserved for lady. So now Sarpanch will be Maria Fernandez and the Deputy Sarpanch will be Sagar Bandekar. Okay. So this is new face? Not a new face. She is the second term, but since the lady, she is male. And the Deputy is a new face. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.